खासदार हो आसलो न्ही पयलीं काँग्रेसीचो तो केन्ना हांगा येयलो ना 5 वर्सांनी ताका पळयलोय ना आमी म्हणटा थारलेले आहा BJP मारपाक आमकां मोदी सरकार जाय म्हणून शास्त्रापेक्षा म्हणल्यार आमचे कितें तरी काम करतलो न्हू तांगा येयल्यार आमचो विकास तेगे बरें आवडलो तो कितें कितें हें स्कीम हाडल्या तेणी कसले करता हें कसले स्कीम आमच्यो तेगे आवडल्या केंद्राच्यो आनी तेगे बरें आहा आमचो सगळे दिवपाक घर रिपेर म्हणटा आनी तें हें केलें फॉर्म केलें तें बी आमकां तो दितो घेतलो केल्लें आहा बरें तेगे स्कीम बरी आहा सरकार म्हणजे कोविड टायमार तुमकां सगळ्यांक 5,000 रुपया बी दिता म्हटले पावले तुमकां तुका मेळ्ळो रे म्हाका मेळना ते थोड्या मेळना थोड्या मेळ्ळा थोड्या मेळ्ळे कारण जें आज पळय मोदीन कितें केल्लें आसा तें खंयच्याच मनशांनी आनी खंयच्याच लोकांनी विसर नये तो बाबा दुसरे पार्टीचो सुद्दां आसलो तर तेणी BJPकूच मत मारचें कारण आज जेणे जें मोदीन पळय जें करून जायनाशिल्लें तें सगळें करून दाखयल्लें आसा सर सुभाष फळदेसायाच्या आधारस्तंभाचेर आमी ही लढाई जिखतल सामकें मायनींग सद्याक कितें जालां लोकांचे हिशपान BJPन बंद उडयलें एक्चुली BJPन बंद उडयलें ना तें इफेक्ट जालो पूण तो खंयच्यान जालो कसो जालो आनी कोण बंद उडयता आनी हेजो सुत्रधार कोण आसता तें आज पर्यंत ती बी उलगड जायना बीजेपीचे वाऱ्या दिसता सारकें BJPचे आमी मोदीक कोण वोट मारपाचो ह्या फाटी मोदी देशाक लागून खूब कितें कितें करता मोदीचें विजन बरें आसा देशा खातीर त्या खातीर मोदीक कोणूच वोट मारपाचो सगळें नाजाल्यार गव्हर्मेंट प्रयत्न करता मायनींग चालू करपाचें सरकाराचेर राग ना 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 हय त्रास जाले पूण ते कायद्याच्या बाजून ते उरले न्ही गव्हर्मेंटान कांय करूंक ना तशें काल कोणाक हांव सांगतालो की पार्टी येता स्टेज घालता आनी भाशणां करता आनी वयता आमी हें दितलें आनी तुमी तें दितलें म्हणून हांव म्हणटा तुमी कितें दितलें तें नाका कस्टमराक कितें जाय वोटराक कितें जाय तें पळया वोटराक वयर चडया वोटराक भाशण दिवंक लाया की आमच्या गांवांत कितें जाय आनी तुमी सकयल बसून आयकया जाता आतां कितें जाला वोटराची शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाल्या आनी 10 वर्सां मायनींग बंद जाल्या म्हणटकीर प्रत्येकान थोडे म्हणजे प्रत्येक आपले पोटाची खळगी भरपाक लागून अल्टरनेटीव सोदीत आसा कोण ट्रक ओनर आसलो तो ट्रक ड्रायव्हर जालो आतां बस ड्रायव्हर जाले अशें म्हणजे निमाणें कितें जालां कशें जाल्यार पोट भरपाक जाय न्हू मायनींग चालू जातलें आनी तो पोट भरतले आपलें म्हणून तो रावूंक शकना आमी हांगा पयलीं व्हडल्या टायरान डील करताले आतां बारीक टायर डील करता सकाळी टायर कशें वयतले वयचूंक शकना कोण टायम गेलो आतां आरजी म्हणटा व्हडलो जालो हे दोगी जाण हेवटेन मातशें बोवाळ घालतात 2014 सालांच्यान आज पर्यंत काँग्रेसीचे BJPचें सरकार चल्लां आनी पर्टिक्युलरली काँग्रेसीच्या सरकार आसतना तेंगेल्या कारकिर्दीक सर्वसामान्य मनीस जो कश्ट करून खाणार आशिल्लो ग्रावंड रूट लेवलाचेर शेतकरी म्हणया हो म्हणया तो म्हणया सगळे बेजार आयले भितर सुशेग आशिल्लो काँग्रेसीच्या सरकारान कश्ट करून खातल्या मनशाच्या पोटार पांय दवरलो ना मायनींग बेल्ट म्हणून खंयच्यान तेकलो आमगेले नेत्रावळी पोत धरून तेवटे वाळपय आनी थिवी पर्यंत तेकलो ह्या मायनींग बेल्टाक आज लोकांची परिस्थिती अशी आसा आमकां म्हाजे वरून सांगता तुका आमकां 50 वर्सां फाटल्यान वेल्यानी ह्या टायमार जेन्ना पळय आमच्या आवयन बापायनी ह्या मायनी भितर जावं ह्या शेतांनी भितर काम करून आमकां कश्ट काडले शिक्षण दिलें सगळें दिलें पण आज ती परिस्थिती आमचेर आयली तरी आसतना ह्या 60 वर्सां सुद्दां तें करपाचें आमगेले तयार आसा पूण आमचे कडेन काम ना आमी शिकून सवरून बेकार पडिल्ले मनीस तुमी सारकेल्यांच्या हातपांय धरून आमी गाडयो घेतल्यो अकस्मात तुमी काडटा आनी मायनींग बंद उडयतात तुमच्या फायद्या खातीर अरे आमचे विचार करा म्हण तुमी मायनींग बंद करात इल्लेगल चलताले हे तें सगळी गोश्ट खरी कायदो करणारे तुमी डबल इंजीन म्हणटा गोंय सरकार तुमगेलें सेंट्रल सरकार तुमगेलें एकट्याक धरून हाडात एकट्याक तेजें इन्वेस्टिगेशन करा आनी तें मायनींग बंद करा वन टायम ती मायनींग इंडस्ट्री बंद उडयता 3.5-4 लाख लोकांचेर सामको डायरेक्ट इफेक्ट जाला हे लोकांनी आतां कोणा कडेन तोंड पळोवपाचें आनी खंयच्या तोंडान हे लोकांच्या दारार वता आतां अजून सुरू करपाक जायना जायना तेंचे कडेन अरे प्रत्येक इलेक्शन लागीं आयलें म्हणजे तोंडाक बोटलां येता आमच्या मोवाची मायनींग चालू करता खंयची
डम पॉलिसी म्हूण करता. आमी नाशिल्ले कडेन आमगेली भांगरां बिंगरां घाण दवरून त्यो गाडयो 2-3 फावटी हांवें जाल्यार उबी केल्यो. 3 रिणां आमचे कडेन आतां पावनात. इलेक्शन जालें कोणा तरी परत आशिल्लो तो सुप्रीम कोर्टान धाडटात. मागीर तुमी इलेक्शन जालें म्हणटकीर तिसरे मनशाक कोर्टान धाडटा आनी मायनिंग बंद उडयता. हें कितें चल्लां? कसलो खेळ चल्लो? कसली गेम करता तुमी? सरकारूच करता म्हणटाय. डेफिनेटली प्रश्न येना. अरे गोंय सरकार तुमगेलें केंद्र सरकार तुमगेलें तुमच्यान जाता जाल्यार अवघ्या टायमा भितर तें चालू करपाक तुमचे कडेन ताकद आसा. कित्याक करना तुमी? गरीब परिस्थिती आहा आमची आज. आज आमी दनपरात भुरग्यांक जेवण दिलें जायत सांजचें मेळटलें काय ना मेळटलें म्हणपाचो प्रश्न आसा. किती वाईट परिस्थिती. इतली वायट परिस्थिती आहा मायनिंग इफेक्टेड मनशाची. कोण दाखयना कपडे निवळ घालून भोंवता म्हणून मनीस. त्या परस आमी तटस्थ रावन शांतीकायेन आमगेलें मना जें पळय कितें चिंतपाक चिंतलां तें आमी करपाचें आनी करताले आमी. हे आज पर्यंत आमी पळय मोहाबट खालें तें पुरो जालें आमकां. हे सगळें टेन्शन घेवन घेवन आमगेलें आरोग्य पेड्ड्यार जालो. खंयचो मायनिंग इफेक्टेड मनीस आनी पर्टिक्युलरली ट्रक मालक आरोग्यान बरो आसा जाल्यार तुमी सांगा फायनान्शियल सोडूच पर्टिक्युलरली रामाचेर जर उलयतलो जर जायत हो रामूच कितें म्हण तें दाखयतलो भारत देशाक. तो सुद्दां कित्याक कितें चल्लां तें उलोवन हांव पाप करना. तेणी हातींनी करून पाप केला आमी उलोवन पाप करना. आनी ती श्रीराम म्हण ती एक शक्ती अशी त्रिखंडाचो मालक तो. ती शक्ती आजून प्रत्येक मनशाच्या नसा नसा शिरा शिराक आनी श्वासाकडेक आमचे बरोबर ती आसा. आमकां ती कळना. तसो राम 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 केलो म्हणून राम जायना. राम म्हणून तो काळ जावं वचपाचें. आमच्या हातीर पळय मरे 6वें आसतना श्रीराम घातलो. 6वें आसतनाच तुम्ही 6th आसता. 6वेक आसतना श्रीराम घातलो. आमची काळजां आसता आमी हड्ड्यार घालून घेता आंगार घालून घेतलो. आनी उलोवन ठो एक्सपोज करना.